भारत माता की अबकी बार अबकी बार अबकी बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टीच्या आदेशाप्रमाणे म्हाका कुठ्ठाळी मतदारसंघात प्रभारी हो शब्द नाही तर प्रभारी दुसरो कोण तरी बाकी माझ्या चड काम केल्ले बी हांगासरले खुबशे कार्यकर्ते आहात. एक साधो कार्यकर्ता आणि एक सिनियर MLA एक्स MLA ह्या निमित्तान अध्यक्षान आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमान आमकां एक सांगले की तूं ह्या मतदारसंघात आणि ह्या तालुका तो ह्या मतदारसंघात खास करून तूं थोडेशे काम करपाक जाय आणि आमी जशे पार्टी ठरयता तशें हेच्या पयलीं आतां आमच्या वांगडा प्रजय आहा शशी आहा थंयसून येयल्ले जयंत ह्या सगळ्या भुरग्यां वांगडा म्हाका दिसता एकूण 19 पासून खुबशें हांवें काम केलां. ह्या वाठारांत जरी येवन नासलो जाल्यार बाकीच्या सकयल्या वाठारांत येवन काम केलां आनी थंयसून खंय तरी एक पार्टीक गॅरंटी आहा की ह्या वाठारांत हांव येयलो आनी थोड्यां कडेन उलयलो जाल्यार काम जातलें कितें. कारण जेन्ना तें पद भुशयतालो हांव आमदार आनी मंत्री आसतना त्या वाठारांतल्या खुबश्या लोकांक ज्या पद्दतीन म्हाजे कडेन जाता तशें हांवें थोडीशी मदत केली. खुबश्या लोकांक माहीत जाल्यार आनी कोण येयल्यार केन्ना कोणाक हें करून सांगूना तें लक्षांत घेवन कदाचित तो रिपोर्ट पळोवन भारतीय जनता पार्टी खास करून आमच्या अध्यक्षान हांगा एक काम दिलां. आमी आतां ह्या इलेक्शना पयलीं सांगल्या नंतर एक 12-15 मिटींग जाले आमच्या हांगा आनी बऱ्यापैकी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ह्या वाठारांत दिसता. जेणे करून आमची जी कॅन्डिडेट आहा पल्लवी देशपो एका साऊथ गोवासून निवडून हाडपाक सगळे लोक बऱ्यापैकी काम करतले वावरतले आनी वावरता अशें म्हाका दिसता. मुरगांव मतदारसंघात आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे 80% वोटींग थंय भारतीय जनता पार्टी घेवंक जाय. मतदारसंघान आसात हांगा कशें आसा एक सुद्दां कार्यकर्ता आमचो वंचीत उरचो न्हू. 2019 आमी ही टीम जयंत जाधव आमचे मिलिंद सर हांव आनी आमी सगळे बरोबर काम करताले. आनीक कशें आसता की एकच ध्यास आसा 400 पार आसप. मोदीजी हांगा येवन गेल्यात आनी आमचे यशस्वी प्रेसिडेंट आनीक MP राज्यसभेचे सदानंद तानवडेजी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचो जो पळय दोनूय आमी सिटां जिखपाचो नारो आसा तो यशस्वी करपा खातीर आज कुठ्ठाळी आमी भरघोस मतांनी लीड दितले हो एकच ध्यास दवरून आमी 2-4 मिटिंगे अरेंज केल्ले आसात. कॉर्नर मिटींग घेतात जे वाठारांत कोण पावनात आमचे कित्याक आतां टायमूय उरोना. आमचे पल्लवी धेंपे येवपाक शकना, CMय सगळ्या वचपाक शकना, आमचे यशस्वी स्टेट प्रेसिडेंटूय सगळ्या वचपाक शकना. त्या कारणान आमी वेगळे कार्यकर्ते वेगळे वाठारांत वचून ह्यो मिटींग घेता जेणे करून सगळ्याक टच जावचे आनी कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्यान आमी कमीत कमी 12,000 मतांचेर टच जावचे होच ध्यास दवरून आमी सगळ्यांक हांगा मेळटात. आनीक पल्लवी धेंपे चडांत चड मतांनी जिखतली होच आमचो नारो आसा. आनी साऊथ गोवा सीट आनी नॉर्थ गोवा सीट दोनूय सीट अबकी बार दोनों पार. हांव मुरगांव वास्को दाबोळे कुठ्ठाळेचो विस्तारक म्हणून आसा आनी चारी मतदारसंघात निरंतर आमी काम करत आसता. आनी काम कित्याक करचें न्ही. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री 18-20 वरां काम करतात. पयरूच ते हांगा येवन गेले आमच्या सांकवाळ आमच्या जुवारीन. तर आमी सगळ्यांनी ध्यास दिला आमचे आदले मंत्री श्री मिलिंद नायक, तुळशीदास नायक, आमचो निलेश हे सगळे कार्यकर्ते हांगा वावरतात. उदंड प्रतिसाद आसा. मुरगांव वास्को दाबोळी कुठ्ठाळी चारी मतदारसंघात लीड घेतली. कुठ्ठाळी मतदारसंघा बद्दल सांगप जाल्यार 2014-2019 जवळ 9,800 सुमार आमकां मतां पडटात. पूण ह्या फाटी आमच्या साऊथ गोवाचे अध्यक्ष तुळशीदासान सांगले 12,000 आमी टार्गेट दवरला आनी तो पार करतले. उदंड प्रतिसाद आमकां पल्लवी धेंपो बऱ्यापैकी उमेदवार आसा. एक MBA MITची कॅन्डिडेट आसा. थंयच्यान ती बरी शिकलेली आसा. 2 कॉलेजीस चलयता. बऱ्या फॅमिलींतल्यान येता. दोतोर प्रमोद सावंताचें तितलेंच काम आसा. नरेंद्र मोदींचें काम जाल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा. देशभर टॉयलेट आसत, उदक आसत. गोंया खातीर 36,000 कोटी रुपया गोंया खातीर दिला. ब्रिजीस आसत, हॉस्पिटल आसत, एअरपोर्ट आसत, हें सगळें केल्लें आसा. जाल्यार मतदार कित्याक फाटीक आसतले. चारी मतदारसंघच न्ही पूर्ण साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा दोन्ही कडले श्रीपाद भाऊ नायक आणि पल्लवी धेंपो प्रचंड बहुमत निवडून येतले. यहाँ पे जो आज का जो मीटिंग हुआ तो कॉर्नर मीटिंग पार्टी ने बोला है कि यहाँ पे पूरा अपोजिशन नहीं रहना मांगता है. ऐसा एक वातावरण पूरा के जवाहर नगर सांकवाल में होना मांगता है. उस हिसाब से
जो को भी बीजेपी नहीं था वो लोग भी बीजेपी में आए, उनको भी किसी के पास 5 वोट है वो भी बीजेपी के साथ ज्वाइन हो जाए। तो इसका एक ही मुद्दा है, जो अब की बार 400 पार का जो एक नारा है उस हिसाब से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वापस फिर एक बार मोदी सरकार होने के लिए जो भी अपोजिशन था उनको भी पार्टी में लेके उनका सपोर्ट लेके पूरा बीजेपी को फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए ये सबका हमको एक सपोर्ट चाहिए करके पूरा पार्टी का एक ये है संकल्प है। इसके लिए यहाँ पे हर एक इलाके में कॉर्नर मीटिंग हम लोग ले रहा है, तो एकदम पब्लिक का एकदम जबरदस्त रिएक्शन है। पूरा लोग एक 7 तारीख का रास्ता देख रहा है, उस दिन सब लोग मिलके मोदी के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे करके एक अच्छा वातावरण है। आज हांगा जे आमी आसात आज जे मिटींग जाले जी एक इशू आशिल्ली आमची तेंची मागीर सोसायटीची इशू आशिल्ली ते सुद्दां आमचे मुख्यमंत्रीनी ते रोखडे 1 म्हयन्या भितर ते इशू क्लियर करून दिले। ताका लागून हे लोक खूब सगळे आसा न्हू ते बीजेपीक सपोर्ट आसा। ताका लागून आज जे जुवारी नगर आसा सगळे लोक म्हणटा की आमी बीजेपीक कित्याक नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे भारताचे प्रधानमंत्री आहा ते सुद्दां आमची जुवारी नगर येयली आणि जुवारी नगर येवपाची 50,000 लोक येऊन ते ह्या सभा आसा सक्सेसफुल केले। कित्याक लागून नरेंद्र मोदी जे म्हणटा ते करून दाखयता। ताका लागून ताका 7 तारीख कमलाक बटन करपाची आमी सगळी सभा हांगा तयार केल्ली आसा। लोकांचे एक उत्साह आसा। म्हाका दिसता की जे प्रमाणे आमची जुवारी नगर टार्गेट जे दिल्ले आसा आमकां 12,000 वयर ते 100% पडटले असं आमचें